Psalm chapter 143 verse 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. Psalm chapter 143 verse 9. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार, कित्याक तुका हांव शरणा येता. Psalm chapter 143 verse 10. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव, तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं. John chapter 16 verse 13. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. Ephesians chapter 4 verse 30. देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मन तुमी दुखयनाकात, कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीज जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर नसा म्हूण तुमी नेणा. Ephesians chapter 4 verse 31. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हंकारी उलोवणे, निष्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळे तुमी पयस करा. Ephesians chapter 4 verse 32. बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन आनी कळवळ्यान चला. क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. John chapter 14 verse 6. जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. John chapter 14 verse 26. पूण म्हजे नवी बापस तुमकां एक माजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. Zechariah chapter 12 verse 10. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो ओततलो. Romans chapter 8 verse 26. तशेंच आमच्या अचकतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचे तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. Romans chapter 8 verse 14. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं.